प्रॉब्लेम किती झालो? प्रॉब्लेम म्हणल्यार दीस इज कॉलेप्स अशें पळोवपाक गेलें जाल्यार थंय कांय कॉलम बिलम ना अशें दिसता आनीक वर्क इज सबस्टँडर्ड. पण आतां जालां कितें, आतां ते बिल्डींग हॅज बीन हँडेड ओवर टू अ सोसायटी, अ मेंटेनन्स सोसायटी, एंड मेंटेनन्स सोसायटी इज मेड अप ऑफ पीपल हू आर माय वोटर्स. सो मतदार जातकर हो एक डिजास्टर जाल्लो आहा आनी डिजास्टर मॅनेजमेंटाचें इंटरवेन्शन जाय म्हणून आमी मामलेदाराक हांगा हाडला. आमी WRD काडल्या आनी आमी तांकां सांगलां एस्टिमेट कर आनी हें सगळें उरिल्लेंय मोडचें पडटलें आनी बांदचें पडटलें. नाजाल्यार उरलां तेंय बी मोडटलें फाल्यां, अशी परिस्थिती आहा. सो ऑल्दो इट कूड बी बिकॉज ऑफ सबस्टँडर्ड वर्क बाय द बिल्डर, नाव वी हॅव टू गो विथ अ कन्क्लुजन की जें कितें जालां तें आतां आमी डिजास्टर म्हणून कन्सिडर करून डिजास्टर मॅनेजमेंटाचें इंटरवेन्शन हाडून आमी ती वणत परती बांदून तांकां दिवची पडटली. आनीक हांगा जे आतां लोक रावतात 160 फ्लॅट आहात, 250 सुमार मतदार आहात. मतदार म्हणटकर तांकां आमी मतदारा भशेन तांकां ट्रीट करचें पडटलें. सो ताजे खातीर हांव तांकां हाडल्या आनीक तांकां सांगलां एस्टिमेट कर इमिजिएटली आनी काम सुरवात कर आनी जाग्यार उडय.